गुन्हेगारी आणि दहशतवादाक आळाबंद घालपाचे प्रक्रियेत संबंधित जिल्लोधिकारी क्रिमिनल प्रोसिजर कोडाचे 144 कलमा खाला आपले अधिकार वापरून फ्लॅट, गेस्ट हाऊस, हॉटेल मालक आणि हेर तरेन रावपाची वेवस्था करप्यांक ऑर्डर काडटा. तांणी बिराडाक कोणाक दवरला ताची म्हायती दिवपाची म्हूण ही ऑर्डर. पूण ही ऑर्डर फकत फॉर्मालिदाद म्हूण फाटल्या 5 वर्सांत स्पश्ट जाला. जिल्लोधिकाऱ्याची ऑर्डर मोडल्या म्हूण कोणाचेच आड कागाळ नोंद जावंक ना. पुलीस दर वर्सा सुमार 1000 लोकां आड टॅनंट व्हेरिफिकेशन व्हायोलेशनाचो रिपोर्ट तयार करून जिल्लोधिकारीच्या ऑफिसांत धाडटा. मात उपरांत खंयचे कडेन कांय ना. जिल्लोधिकारी वा ताचे ऑफिसांतले कोणूच कायदो मोडप्या आड पुलीस कंप्लेंट करूंक येना. देखीक पणजे पुलिसांनी 2017त उपजिल्लोधिकाऱ्याक 164 व्हायोलेशन केशी विशीं रिपोर्ट दिल्लो, पूण एकल्याचेरूय एफआयआर दाखल जावंक ना. कायदो म्हणटा, सीआरपीसीच्या कलम 144 खाला जिल्लोधिकारीन बिराडाक रावप्यांचें व्हेरिफिकेशन करूंक ऑर्डर काडपाची आसता. कायदो मोडला म्हूण पुलीस वा मॅजिस्ट्रेटान रिपोर्ट तयार करपाचें आसता. हो रिपोर्ट उपजिल्लोधिकारी नाजाल्यार जिल्लोधिकारी ऑफिसांत नाजाल्यार ह्या कामा खातीर नेमिल्ल्या अधिकाऱ्यां कडेन धाडप. उपरांत जिल्लोधिकारी वा ताणें नेमिल्ल्या अधिकाऱ्यान त्या रिपोर्टाच्या आदारान एफआयआर करप आसता. पुलिसांनी तपास केल्या उपरांत चार्जशीट फायल करप आसता. पुलिसांनी स्वताच 2 केशींत एफआयआर दाखल केल्ले, पूण योग्य प्रक्रियेंतल्यान एफआयआर जावंक ना म्हूण कोर्टान तांकां सोडले म्हूण एका सिनियर पुलीस ऑफिसरान प्रुडंटाक सांगलें. 2010त दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारीन दिल्ले कंप्लेनीच्या आदारान मायना कुडतरी पुलिसांनी सगळी प्रक्रिया पूर्ण केल्ली आनी कायदो मोडलो म्हूण मालकाक दंड जाल्लो, अशें ह्या पुलीस ऑफिसरान सांगलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.